सनद मेळपा खातीर जे 60 दीस लागताले ते सबस्टिट्यूट करून आतां 45 डेजचेर हाडल्या, 15 दीस कमी केल्या. जेणे करून बाकी टी-सी-पी, फॉरेस्ट हातूंतल्यान जे सगळे हाजेर रिलॅक्सेशन केलां आनी ते 45 दिसाचेर हाडलां. 45 दिसाच्या भितर सनद मेळटली. रोड टॅक्स एक्झम्पशन मायनिंग ट्रक्स जे आशिल्ले तांकां पयलींय दिल्ले आनी आतां तांकां परत एकदां ह्या 2 वर्सां खातीर दिल्लो आसा. अप्रुवल ऑफ द कॅबिनेट फॉर द क्रिएटिंग द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर द अपकमिंग गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी एंड एनिमल सायन्स ताका पोस्ट अप्रुवल दिले. अमेंडमेंट टू द कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट स्कीम. ही कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट स्किमान आमी हे केला, स्कीम फॉर द कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट अंडर द गोवा गव्हर्नमेंट इज अप्लायड बिलोड. हो फक्त जे ऑर्फन जाता भुरगीं पळय न्ही, त्या भुरग्यांक प्रायोरिटी लिस्ट रेडी करप आनी तांकां जाता तितके बेगीन दिवप. आमी 2 हेज्या पयलीं एक अमेंडमेंट हाडलेलो की जो इन सर्वीस एक्सपायर्ड जाता ताजें लिस्ट वेगळें करप आनी ताका तुरंत घेवप. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कोण तरी एक्सिडंट जावन गेलो, कितें तरी इलेक्ट्रिकल जालो जाल्यार ताज्या भुरग्याक बेगीन जॉब दिवप. तशेंच हांगासर कॉम्पेन्सेट करप ऑर्फना खातीर. गोवा जनविश्वास, ओके, 12th एक्ट ऑफ द गोवा वीच इज बीइंग रिक्वायर्ड कंपल्सरी, हातूंतल्यान 2 हे केल्ले आसा. एक आमी ज्या ज्या जाग्यार इम्प्रिजमेंट आशिल्ली वेगवेगळ्या एक्टांनी, जवळपास 28 एक्ट जे आशिल्ले पळय न्ही वेगवेगळे, थोड्या हितूर इम्प्रिजमेंट हे जे आशिल्ले थंयसर फायन येयला. म्हणजे इम्प्रिजमेंट आसची ना. ओके. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या हाच्या सकयल तांच्यांनी जे डिक्रिमिनलायझेशन प्रोसेस सुरू केला, तो सेम डिक्रिमिनलायझेशन प्रोसेस गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान फॉलो केल्लो आसा.